मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव श्रेयपळाच्यो हेडलायन। सांगे तळसाय गांवकारांचो नितळ पिवपाच्या उदकाक लागून वनवास चालूच। काय खोटे आनी दिशाभूल करपी अहवाल दिल्ल्यान थळाव्यांची खंत। आमचो गांव उठत तर तुमकां सोडटलो पेटोन, तिडकिल्ल्या थळाव्यांची संबंधितांक तंबी। ओल्ड गोवा एका रेस्टॉरंटाचे जेवण केरळांतल्यान आयिल्ल्या प्रवाशांक पडले म्हारग। सुमार 28 जाणांक फूड पॉयझनिंगाचो सोंसचो पडलो त्रास। जेवणाच्या दर्जा संबंधी परतून हुस्को निर्माण। पाकिस्तानान परत एक फावट अफगान भुंयेचेर उडयल्यात बॉम्ब। हे खेपे बळी पडिल्ल्यांमदीं चडशा भुरग्यांचो आस्पाव। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सांगे तळसाय गावातल्या लोकांचो नितळ पिवपाच्या उदकाचो विशय बऱ्याच दिसा सावन चर्चेखाला आसा। गावाक पिवपाचे उदक मेळटा असो दावो करपी अहवालाचो गांवकारांनी खर निषेध केला। काय जे खोटे आनी दिशाभूल करपी अहवाल दिला ताचे विशीं तांणी खंत उक्तायली। चुकीची माहिती गोंधळ निर्माण करता आनी पिवपाच्या उदका खातीर चालू आशिल्ल्या संघर्षाक उणो करता देखून गंभीर हुस्को निर्माण जाला। सांगे तळसाय गावातल्या लोकांक दूषित उदक आणि वाईट साधन सुविधांक लागून परत परत मुखार येत आसात। हो गांव सध्या दूषित उदकाच्या रेवाड्यांत सापडला। उदक दूषित जाल्ल्याची कागाळ मुखार आयल्या उपरांत तळसाय गावातल्या पिवपाच्या उदकाच्या संकटाचेर उपाय काडपा खातीर अधिकाऱ्यांनी पावलां उबारल्यात। ताकतिकेन मजत येवजण सुरू करपाचें आश्वासन लेगीत दिलें, पूण पिवपाच्या उदकाचो हुस्को अजूनय कायम आसा अशें थळाव्यांनी नमूद केलां। तशेंच कांय चुकीची माहिती पातळिल्ल्यान तांणी आपली बाजू मांडली। आयकात गांवकारांचे उतफर्के। आमचो गांव हो गांव जो आसा तो आमगे जाणट्यांनी म्हळें तेन्ना म्हाका आमी जावचे पयलींसून तो बसयल्ले कडेन आहा आनी तेन्ना सावन आमकां उदकाची म्हणटा सोय तें सोड। पूण जेन्ना आमगे धरण जालें नंतर आमची जमीन जी आसली, शेतां आसलीं, आमचे गोटे आसले ते सगळे बुडपाक गेले आनी तेजी बदला आमकां गोवोरमेंटान कितें दिलें की जमीन आमकां थंय दिली 400 मिटर की तुमी थंय चला आनी तुमी थंय रावा आनी तुमी ती जमीन घोसया आनी तुमी खाया म्हणून। आनी आमचे हांगा जमीन जी आसा पळय ती जमीन आमची भरपूर आसा आनी थोडे जे आसा पळय लोक आसा पळय हांगा हांवें आतां पेपराचेर वाचलें त्या प्रमाणे सरपंचा सुद्दां तेंचो स्टेटमेंट आसा, आमदारालो बी स्टेटमेंट आसा की हांगा खंय तुमकां कांयच अधिकार ना। हांव तांकां सांगूंक सोदता प्रेस माध्यमांतल्यान आमकां अधिकार ना म्हणपाक, तुमी कोण तें तुमकां आमकां खबर ना। कित्याक तुमकां जर हेजी जर बद्दल कांयच म्हायती जर ना न्हू जाल्यार तुमी उलोवची न्हू। कित्याक खबर आहा ही जमीन आसा ती आमची पुर्वजाली आनी ती वसोवपाचें काम आज आमचें भुरग्यांचें। हें जर तुमकां जर आज पर्यंत खबर ना जाल्यार तेजेर भाश्य करची न्हू। आमी तुमकां तशें ब्लेम करना, पूण विशय खंयच्याय व्हरनाका। विशय आसलो उदकाचो, उदका विशय आसलो तुमी पावले जमनीचेर पावले आनी खंय पावले। पूण पॉलिटिशियन आतां हांव म्हणटा की हांगा येयले कोण पयर डिपार्टमेंटापून येयले आनी खंय 6 म्हयन्या खंय इलेक्शन काय 7 म्हयने कितें उरल्या। अरे तुमकां गव्हर्मेंट सर्वंट तुमकां पॉलिटिकल इश्यू तुमकां कितें लागता रे। तुमगे काम जे पळय हे आसा पळय कोण ते जी पळय जनता आसा तांकां सोयस्कार तुमी दिवपाचें, म्हळ्यार कशें हें जातलें तेंगे सोल्युशन कशें करपाचें। तुमकां पॉलिटिकल इश्यू तुमकां घेवन बसपाची गरज ना। पॉलिटिकल इश्यू म्हणटा कोणी करपाचो पॉलिटिक्स न्ही आनी पॉलिटिक्स आमकां नाका। आमकां जाय तें फक्त आमगे गांव जो आसा तो एकजूट आसा आनी अजून पर्यंत जर कोणाक खबर ना जाल्यार हांव प्रेस माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की आमचो गांव जर उठत तुमकां पेटोवन सोडटले, पेटोवन सोडटले काय ना। मेन म्हळ्यार सांगपाक सोदता की ही टाकी जी बांदलेली आसा ती आमकां सरकारान जावं PWDन कोणेच बांदून दिली ना। ती टाकी जी आसा आमी स्वताच्या देवस्थानान स्वताचे पयशे खर्च करून ही टाकी आमी बांदलेली आसा आनी टाकी जी आसा ती ह्या गांवांक उदक पिवपाक कोणाकच केल्ली नासली। फक्त आमची जी फंक्शन आसात जावं आमची जात्रा आसा, आमचो शिगमो धालो जी वेगवेगळे हांगा फंक्शन जाता ताजे खातीर आमकां त्रास पडटा की परत पंप स्टार्ट मारून परत उदक लिफ्ट करपाक लागून आमी कितें केलें की हांगा आमी स्वताचे पयशे खर्च करून हांगा टाकी उबारची। आतां पयर अशें जालें की ही टाकी जी आसा ती गव्हर्मेंटान बांदली। तुमकां क्लियर सांगपाक सोदता, हय की ना? आमी सगळे आसले की ना? आमी सगळ्यांनी मेळून ही टाकी बांदलेली आसा। तो म्हणटा की हे बोरवेलाचें उदक जें आसा तें टेस्ट केलें
टेस्ट केले ते आमकां खबर ना. तुमकां खबर आसा टेस्ट केले ते? आमकां सांगलें की आमकां टेस्ट करून हें उदक तुमी पिवपाक शकता सांगलें अशें? आमी सांगलेंच ना. पूण कोण तर आयलो आनी सांगपाक लागलो की हें उदक जें आसा तें टेस्टिंग केलें आनी सामकें उदक पिवपा सारकें आसा. जर टेस्टिंग केलें आमकां टेस्टिंग रिपोर्ट आमी दिलोच ना. आमकां दिल्लो आसा? ना दिल्लो ना. आमकां खबर सुद्दां ना. आनी जर टेस्टिंग करता जाल्यार तो टेस्टिंग रिपोर्ट आमच्या गांवच्या आमच्या कमिटी कडेन सबमीट करपाक आमकां सांगपाक पडटा की उदक जें आसा तुमी पिवूं शकता म्हणून. पूण हांगा भलतेच अपप्रचार जाले. हें सामकें जें आमकां सामकें गांवांक फटींग लागलें आमकां सगळ्यांक दुखलें. ती रियलिटी पळयली न्हू तर तुमी बिलीव करचे ना. आतां आमी उदक ते बांयची पिता ओपन वेल बांय ती. आतां तो मोटर केन्ना केन्ना जळटात. म्हाका स्टार्टींग केल्यार म्हाका 10 फावट मोटर जळ आसतलो. आमी लोक स्वता पयशे काडून तो वायंडींग करून बसयता. हे आमचे हे गव्हर्मेंट हाडून कोणी फिक्स करना ते. दुसरें म्हणल्यार पळय ते ओपन जाल्यार तुमकां कळटलें. तुमकां रियलिटी पळयता न्हू दाखयता हांव. कळ्ळें तुका? थंयच्यान एक पंप आसा 2 HP सिंगल पंप आसा सिंगल HP पंप आसा. थंयच्यान डायवर्ट उदक आमी गांवांत केल्लें आसा. कळ्ळें तुका? आतां आमकां कितें आसा गांवांत आमगे कितें जाता एक गांवांत थोडी 2-7-8 घरां वयर उरता आनी 4-5 घरां हे सायड उरता. सो आमी कितें केलां 2 वाल बसयल्या. जर तांकां उदक जाय न्हू जाल्यार थंय फक्त पायप सोडलां. सो तांकां जाय तें बेळलां भरपाचें किंवा पॉयस हाडून भरपाचें आनी घेवन वचपाचें. आनी तांकां तेन्ना भरून जालें की आमी ते एकामेकांक सांगता आनी हे सायडी भरपाचो तो वाल क्लोज करपाचो हे सायड ओपन करपाचो. हे आमी एक्चुअली चलता. हांव उदक पिलो तेन्ना एक्चुअली कोणालो कॅमेरा बी कोणा ऑन नासलो. बायट घेतली आसली ती आमी हांगा. कळना तुका? आणि ते दुसरा तेन्ना हांव उदक पिलो. आतां खरेंच गडूळ येता काय ना तें म्हाकाय पळोवपाक जालें की ते टाकयां उदक गडूळ आसता ना तें पळोवपाक जालें म्हाका. पण हांव तें घेतलें आनी हांव पिलो. हितून भितर कोणाक प्रेशर येवपा प्रश्न म्हाका चॅक करपाक पडटा न्हू येवन. पूण बांयचे पिवचे आसले तुमी नळा काडून पिला. ना नळाचें पिता ना रे. नळाचें पितालो न्हू. ते लोक म्हणटा बांयचे उदक पिता म्हणून पंप मारून हांगा एक मागीर पंप ते पिवपाक जाय आसले. आयकय एक पंप आसा पळय न्हू ते आतां बांयचें उदक काडलें काय तें आमकां खबर ना न्हू खंयची तें. टोटल 124 फॅमिलीज आहा ह्या गांवांक. 124 फॅमिलीज आहा. सारकें मरे? 124 फॅमिली जर तुज्यान जर जाता रमेश तवडकर सर तूं आमचो ट्रायबल मिनिस्टर तेन्ना ह्या गांवांक एक विजीट दी. आमी सर्वे करया आनी जो डेव्हलपमेंट जर आदिवासी योजना कितें जर स्कीम जर आसात ते स्किमी अंडर हे डेव्हलपमेंट कितें करपाक ते करून घेवया. आतां जशी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही आमी कितें हे नळ न्हू हे आमी केल्ली सोय आमकां आमगे जेन्ना फेस्टिवल जाता तेन्ना आमी लोकांक आवपा खातीर जी आयदन धुवपा खातीर केल्ली ती सोय जावन आसा. आनी इतलें सांगता हेज्यो आतां हे जे फॅमिली आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळ्या वाडी म्हूण बालकिणी म्हूण अशें करून सगळ्या पसरले आसा. कित्याक लागून धरण जालें आनी आमकां थंय वचपा पडलें. आयज आमी गांव सोडून वयतले आमचे सगळे दैवत हांगासा हो गांव आमी बसयल्लो गांव आमच्या जाणट्यांनी बसयल्लो गांव तो गांव सोडून आमी वयतले. आमी फक्त पोटा पाण्या खातीर आनी हेजे खातीर गव्हर्मेंटान आमकां हांगा रावपाक आमकां सोय नासल्या कारणान म्हणजे जी जमीन जी दिल्या 10,000 स्क्वेअर मिटर एका आनी एग्रिकल्चराक आनी 400 मिटर घरा खातीर ते सगळे थंय गेल्ले कारणान आमी थंय आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. ओल्ड गोवा एका रेस्टॉरंटाचे जेवण केरळांतल्यान आयिल्ल्या प्रवाशांक म्हारग पडले. सुमार 28 जाणांक फूड पॉयझनिंगाचो त्रास जाल्ल्यान मडगांव हांगच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धांव घेवची पडली. तांचेर बेगोबेग उपचार जाले आनी तातूंतल्या 25 जाणांक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज गावलो. जाल्यार 30 जाणांक सलायन लावन दवरचे पडले खंय. FDA पंगड जायते कडेन धाड घालता तरी लेगीत हे घडणुकेक लागून हॉटेलांनी मेळपी जेवणाच्या दर्जा संबंधी परतून हुस्को निर्माण जाला. आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड म्हायती दिल्या. पळया. गोंयांत सद्याक पावस झडपाक मोमेस जाले कडेन आसा आनी हो पावस झडटरेक हांगा जाय तशे लोकांक हांगा त्रास जाता. आनी ते म्हणले जाल्यार थोड्यांक जोर येता, थोड्यांक थंडी जाता. अशें करून जायते डिसिजीस जे आसात ह्यो पावसा खुबश्यो जातात. आनीक तुमी जाणा की लोक जे आसात ट्युरिस्ट जे आसात हे गोंयांत येयत रावतात आनी गोंयांत येयत आसात. हे लोकल जे ट्युरिस्ट आसात हे बस करून बी येतात आनीक मागीर ते हांगा रावतात, आपूण जेवण करून रांदतात आनी त्याच बरोबर खंयच्या हॉटेलांत ते जेवतात. आनी हे चड आसले म्हणून गर्दी जातरेक हे हॉटेलवाले जे आसात हे आपल्या जाय तशें जेवण रांदतात आनी तांकां वाडटात आनी ते मागीर माल पडटा. आनी असोच करून जो इन्सिडेंट जो आसा हो एक जाले कडेन आसा. तो म्हणले जाल्यार ओल्ड गोवा जाल्लो. एक केरळाची बस जी आसा हे ट्युरिस्ट ते केरळाचे ट्युरिस्ट जे आसात हे ओल्ड गोवा गेल्ले आनी ओल्ड गोवा वचून तेणी एक
हॉटेलांत थंय जेवण केलें आनी तें जेवण करतना जवळ जवळ तांकां 1-2 वरांनी खंय तरी फूड पॉयझनिंग जालें आनी जवळ जवळ 28 लोक सुमार थंय साकून जेन्ना मडगांव पावले त्या टायमार हांकां ते फूड पॉयझनिंगाचो इफेक्ट जो आसा हो दिश्ट पडोंक लागलो. तितले लोक जे आसात हे 28 लोक जे आसात त्या बसींतले हे केरलाचे ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा सावथ गोवाचे ह्या हितून गेले आनी त्यांनी ट्रिटमेंट स्टार्ट केलो. ते करतना तांकां थोड्यांक त्यांनी परती धाडले आनी 2 ते 3 पेशंटांक त्यांनी हॉस्पिटलांत एडमीट करून जाले आनी फर्स्ट एड दिली. आनी आमी मागतात ह्या सावथ गोवा हॉस्पिटल आसा हेणी बरें काम केले कडेन आसा, इमिजिएट तांकां ट्रिटमेंट दिले कडेन आसा. At night, say at around 11 o'clock, we had a mass casualty of food poisoning. There were some patients who were from Kerala. They had come as tourists here, and 28 of them allegedly had food poisoning. So 28 people came. The first patient came at around you can say 10:50, and then last patient came at around 1:30. Of those 28 people, 25 were okay. We gave them the first aid treatment, we gave them the necessary advices, and we discharged them. We sent them home. But 3 of them, 2 in the female ward and 1 in the pediatric ward, we admitted them because they needed some saline and other treatment. But they were also apparently all right, and they went against medical advice. Usually what we do is, if such people come, we keep them for observation for 24 hours. But being from other state, maybe they prefer to go home, or maybe their hotel, whatever. So they left, say around 2:30 a.m. But overall there weren't any fatalities, and it was told by them, the history was revealed that they had food somewhere in old Goa, and tentatively after that many of them had food poisoning, and they had vomiting, pain in the abdomen and all sorts of things. But so far so good. They took the treatment and they went home. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात भटक्या गोरवांचो विशय बरोच गाजलो आणि अजूनही गाजता, पण प्रश्न धडीक लागपाची चिन्हां मात दिसनात. गोरवांक गोशाळेत स्थलांतरीत करपाची आश्वासनां लेगीत तशीच आसात. अंजुना वागातर भटक्या गोरवांच्या झगडीन दुकानदाराचे लुकसाण केले. ह्या वाठारात गोरवां व्हडा प्रमाणात असतात. खंय ह्या गोरवांक गोशाळेत स्थलांतरीत करपाची मागणी नीट ठरता, पण केन्ना जातले हे मात वेळच सांगतलो. कल मैं इधर दो कस्टमर को देख रहा था, तभी मुझे आवाज़ आया. मैं मुड़ के देखा तो जो बैल झगड़ा करके अंदर ही घुस गया, पूरा गाज पूरा तोड़ दिया, सब नुकसान हो गया. मेरे से मैं कोशिश किया भगाने के लिए, नहीं भगा, फिर कुछ भी करके भगाया एक को, और दूसरा भगाने को पूरा वायरल वीडियो हो गया सब. एग्जैक्ट डैमेज क्या क्या हुआ? इधर गाज टूटा है, ग्लास था, ग्लास टूटा है पूरा, और 4-5 बॉटल गया है. और कस्टमर था अंदर? 2 कस्टमर था, वो भाग गया. किसी को कुछ इंजरी वगैरह हुआ? नहीं, सिर्फ वही जगह है अंदर. सिर्फ वही हुआ है. ये दर रोज यहाँ पे आते हैं? गाय इधर ही रहते हैं, इधर ही रहते हैं. सुबह रात को सब टाइम इधर ही रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, पानी मार के भगाते हैं उनको, रोज पानी मार के भगाते हैं, गिरी आते हैं सब. जितले की म्हाका खबर आहा, म्हाका दिसता गेल्या काही म्हयन्या फाटीं अंजुना पंचायतीन जी गोशाळा आसा मया तेंचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लो, पूण अशें दिसून येयला की खंय तरी हो कॉन्ट्रॅक्ट कागदा पुरतो मर्यादीत जाला. आनी म्हाका तरी दिसना की आज पर्यंत जेन्नाचे त्यांनी हो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला तो पर्यंत जी स्ट्रे कॅटल आहा ती खंय तरी तेंच्यांनी रस्त्या वेळार उखल्ल्या. हो एक गंभीर प्रश्न आसा, कारण आमी गोरवांक ब्लेम करपाक शकना, कारण ती एक मनजात आनी तांकां आज खंय तरी खावपाक काय मेळना. झाडां खंय तरी ग्रेजींग लँड आसले ते खंय तरी कन्वर्ट करून आज सेटलमेंट जाल्ल्या, आनी हाका लागून ही जी गोरवां ती आज रस्त्यार पावल्ली आसा. हो विशय खंय तरी पंचायतीन हँडल करपाक जाय, बऱ्या रितीन हँडल करपाक जाय. कारण ना जाल्यार आज कालचो तुमी एक इन्सिडंट पळयलोच आसतलो, पण रातची
खुबशे कडेन गोरवां रस्त्यार बसता, पावसाचे दीस आसात, खंय तरी एक्सिडंट जावपाक शकता, खंय तरी कोणाची जीव हानी जावपाक शकता. म्हणून हांव विनंती करता अंजुना पंचायती कडेन की तेंच्यांनी जो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला आमच्या गोशाळे कडेन, तितून तेंच्यांनी बेगोबेगीन तेचो लागवण करून ही जी गोरवां स्ट्रे कॅटल्स आसा तांकां व्हरून तेंच्या गोशाळेंत पावोवची. धन्यवाद. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. पाकिस्तानान परत एक फावट अफगान भुंयेचेर बॉम्ब उडयल्यात आनी हे खेपे बळी पडिल्ल्यांमदीं चडशीं भुरगीं आसात. अफगाणिस्तानाच्या 3 प्रांतांनी जाल्ल्या ताज्या हवाई हल्ल्यांत उण्यांत उणें 19 जाणांक मरण आयलां आनी मरण आयिल्ल्यांमदीं 11 भुरग्यांचो आस्पाव आसा असो दावो तालिबानान केला. संयुक्त राष्ट्राचे सुरक्षा परिशदेत अस्तंत शीम हुंपून पाकिस्तानान केल्ल्या हल्ल्याचो मुद्दो भारतान उप्रासल्या एका दिसा उपरांतच हो हल्लो जालो. पाकिस्तानान खोस्त कुनार आनी पख्तिका ह्या अफगाण प्रांतात लक्ष करून नव्यान हवाई हल्ले केले, जाका तालिबानी अधिकारी अफगाण हवाई क्षेत्राचे उघड उल्लंघन आनी नागरी घराचेर थेट हल्लो अशें म्हणटात. तालिबानाचे मुखेल प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद हांणी ह्या हल्ल्याक दुजोरा दितना सांगले की 11 भुरगीं, 1 बायल आनी 1 जाणटो दादलो धरून उण्यांत उणें 13 नागरिकांक मरण आयले आनी 14 जाण जखमी जाले. सगळ्यो बायल्यो आनी भुरगीं. पूण अफगाण खबरां चॅनलांच्या अहवालात मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 19 जाला. फकत खोस्ताच्या स्पेरा जिल्ल्यांतल्यान मनय गांवांत जाल्ल्या हल्ल्यात 1 बायल आनी 8 भुरग्यांक मरण आयले. तातूंतली कितलीशींच भुरगीं 7 ते 10 वर्सां पिरायची आसात. पख्तिकाच्या बरमल जिल्ह्यात जाल्ल्या वेगळ्या हल्ल्यात आनीक 3 नागरिकांक मरण आयले. पाकिस्तानान हे कारवायेक दुजोरा दिलो. म्हायती मंत्री अताहुल्ला तरार हांणी सांगले की हे हल्ले शिमेचेर अतिरेक्यांची तळ आनी सुरक्षीत सुवातींक लक्ष करून केल्ल्यो नेमक्या आनी कॅलिब्रेटेड कारवायो आशिल्ल्यो. 26 अतिरेक्यांक मरण आयले असो दावो केला. इस्लामाबादान नागरिकांक मरण आयिल्ल्यांचो उल्लेख करूंक ना. खैबर पख्तूनख्वा हांगसरले सुरक्षा तपासणी नाक्याचेर अतिरेक्यांनी केल्ल्या हल्ल्या उपरांत हो हल्लो जाला आनी तातूंत फ्रंटियर कॉन्स्टेब्युलरचे 6 जवान मरण आयले. महत्वाचे म्हळ्यार पाकिस्तानात शिमेवयल्यान जावपी हल्ल्यान तातूंतल्यान व्हड प्रमाणात नागरिकांक मरण आयिल्ल्यान भारतान संयुक्त राष्ट्राचे सुरक्षा परिशदेत पाकिस्तानाचेर टिका केल्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा हो ताजो बॉम्बस्फोट घडला. भारताचे स्थायी प्रतिनिधी हरीश पर्वतनेनी हांणी हांचे आदीं मे म्हयन्यांत पाकिस्तानाचेर शिमेवयल्यान हिंसाचार केल्ल्याचो आरोप केल्लो आनी तातूंत शेकड्यांनी अफगाण नागरिकांक मरण आयले आनी जखमी जाल्ले. Pakistan's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and sufferings to the Afghan people. We reiterate Secretary General's deep concern at civilian casualties caused by airstrikes, cross-border firing, and targeted killings as detailed in UNAMA reports. We support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. We also support UNAMA's earlier calls for investigation to ensure accountability, prevent recurrence, and uphold victims' rights. Such unconscionable acts of violence are a blatant assault on Afghanistan's sovereignty and a threat to the region's peace and stability. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. According to UNAMA, 372 civilians have been killed and 397 injured just in the first 3 months of this year. A large majority of them during the holy month of Ramadan, a time of peace, mercy, and reflection, which makes the act all the more reprehensible. We reiterate UNAMA's call for compliance with obligations under international humanitarian law, including the principles of precaution, distinction, and proportionality to protect civilians from harm. No faith, no law, and no morality can justify these actions. Let me reiterate, dressing up a massacre as a military operation does not absolve the perpetrator. Killing, maiming, and orphaning civilians is not counter-terrorism. Espousing high principles of international law and Islamic solidarity while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan is a perfect example of hypocrisy. Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. This attempt to hoodwink the world will fail. नव्यान केल्ल्या हल्ल्याक लागून दोनूय देशांनी मार्चांत मान्य केल्लो नाजूक युद्धविराम मोडलो आनी चीनान शांततायेच्या चर्चेत मध्यस्थी केली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात पयलींच अदमास काढला की ह्या वर्साच्या पहिल्या 3 महिन्यांत अफगाणिस्तानान पाकिस्तानान संघर्षात
उण्यात उणे 372 अफगाण नागरिकांक मरण आयले आनी 397 जखमी जाल्यात. अफगाणिस्तानात तेहरीक ए तालिबान पाकिस्तानाक आलाशिरो दिल्ल्याचो आरोप पाकिस्तान करता. जाका लागून ते आपले भुयेचेर हल्लो करपाक दोश दितात. पाकिस्तानात दहशतवाद ही इस्लामाबादाची स्वताची अंतर्गत समस्या आसा अशें सांगून काबूल हो आरोप खंबीरपणान न्हयकारता. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उत्तराखंडातल्या देहरादून हांगा 4 ते 7 जून मजगती जाल्ल्या कियो सब ज्युनियर कॅडेट आनी ज्युनियर कराटे चॅम्पियनशीप 2026 सर्तीत फोंडाच्या AJD आल्मेदा हायस्कुलांतले श्रव्या म्हाळशेकारान गोंया खातीर रोप्या पदक जिखले. गोंयच्या पंगडात वट 80 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले, पूण गोंयान 1 भांगरा 1 रोप्या आनी काश्या अशी वट 6 पदकां जिखली. पळोवया. खूप बरें दिसता गोवा खातीर सिल्वर मेडल हाडपाक आनी कॉम्पिटिशन खूब टफ आशिल्लें, पूण हार्डवर्क आनी डेडिकेशन आनी लक ह्या फाटी आशिल्लें. खूब बरें फील जालें. गोवा खातीर मेडल फक्त एकूच ब्रोंज आशिल्लें आनी मागीर सेकंड सिल्वर हांवें काडला. पेरंट्साचें रिएक्शन कितें आशिल्लें जेन्ना तांगे ती खूब हॅप्पी आशिल्ली, प्रावड फील करताली आनी आमची फूल मेहनत 3 वर्सां आमी गेला बेजोन इंटरनॅशनल, पूण तेन्ना कांय जिखून आशिल्ली बट ह्या फाटी जिखला. सो ती खूब प्रावड आशिल्ली म्हजे बद्दल. सगळ्यांक बरी सांगता आज ह्या सांगेच्या वेळाचेर बरी बातमी आहे ती म्हणल्यार आमच्या मार्शल आर्टांत विनर जाल्ल्या भुरग्यांक रुपया पदक फावो जाला आनी तें रुपया पदक अखिल भारतीय स्पर्धेंत तांकां मेळ्ळा. ही अशी पदकां हे भुरगे जिखतात किंवा ते प्रयत्न करतात जिखपाचो, ते तांचो ग्रूप आनी तांचे आवय बापूय तांकां जो पळय साथ दितात ते पळोवन मनाक खूब आनंद जाता. आमी भुरग्यांक फक्त स्पर्धेंत भाग घेवपाक स्पर्धा तयार करून दिता कार्यकारी मंडळ, म्हणून ताची फुडली सगळी जबाबदारी तांचे जे पळय तांकां मार्गदर्शक आसात विनुराय नायक किंवा तांचे पालक हाचेर आसता. तांच्या अथक परिश्रमांतल्यान तांकां ही श्राव्या म्हाळशेकर, आश्रिता आनी शिवान हांचे हांव मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करतां. आमी जेन्ना किओ म्हणल्यार कराटे इंडिया ऑर्गनायझेशन हेंच्या नंबर 1 लेवलाचेर आमी गोवा लेवलाक आमची स्कुलाची आल्मेदा उत्कर्श आनी केजीची आमची भुरगीं आमी सिलेक्शनाक गेल्ली आनी तितून गोवा टिमीक आमच्या आल्मेदा आनी उत्कर्श केजीची 3 जाणां सिलेक्ट जाल्लीं, प्लस आमची स्टायलीची 6 जाणां आशिल्लीं. आनी जेन्ना सिलेक्शनाक जेन्ना टिमीक जर व्हरतले जाल्यार हांगा सिलेक्शनाक गोल्ड मेडल काडपाक जाय आनी तितूंतल्यान आमची 3 जाणां, एक श्रव्या म्हाळशेकर आनी एक शिवांश कलेकर, आश्रिता ही क्वॉलिफाय जाली आनी तांकां टिमीक चान्स पडलो. गोवा टोटल 80 पार्टिसिपंट आशिल्ले गोवा 80 कॅटेगरी आनी प्रत्येक स्टेटीन ते कॅटेगरी एकूच पार्टिसिपंट ना. जेन्ना आमी पार्टिसिपेट जाले, जेन्ना आमी थंय पार्टिसिपेट जाले तेन्ना आमचो गोंयचो परफॉर्मन्स म्हणजे बाकीचे कंपेर करीत जाल्यार तितलोसो हे जावन नासलो. पार्टिसिपंट आनी कॉम्पिटिशन सामकें टफ आशिल्लें, सामकें फास्ट आशिल्लें, पूण आमकां ते बरो अनुभव मेळ्ळो आनी ओवरऑल गोवाक आमी टोटल 1 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्झ मेळ्ळे. आनी तितून भितर एक उमेद जाता की टोटल गोंयच्यो कितल्योश्यो स्टायली आहा, कितलीशेच मास्टर आहा, तितूंतल्यान 1 गोल्ड आनी सेकंड जो रँक आसा तो श्रव्या म्हाळशेकर एका सिल्वर मेळून आनी म्हाका एक बरी उमेद जाली आनी लेवली पोजिशनी गोवा त्या प्रमाणे म्हाका मातशें हांव स्ट्रॉंग जालो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.
फुडले 5 दीस राज्यात पावस चालूच आसतलो. गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस हजेरी लायतलो. हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. मळबात कुपां धाडटली. कांय सुवातांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडटलो. तापमानात उणाव जातलो. थंडसाण जाणवतली. IMD नदमा सुकतायला. बिरेस्तारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. पावसाचो नेट, विजेच्या सांगातान पावस, घोळटले वादळी वारे, जतनाय घेवपाचो सल्लो. गडगडा सयत पावस, राज्याक येल्लो अलर्ट. तापमानात उणाव. बिरेस्तारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसता.